Praise the Lord. Praise the Lord. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Amen. सर्गचरणीय उल्हास पाव Hallelujah. Itak zakatuwa fawazali Hallelujah. topne sangilia brinchi wansala Hallelujah. ama pasat devalagi mag Hallelujah. संतसने उल्हास पाव ओंकारी मरिये Hallelujah. किताक सुमी करो सुजुवाnsala Hallelujah. Magya ideva tuche glass kitana tunachiyama Hostar santos kaun tuendaya kele Kachamaye onkar muriye marifat sasnache Jesus sutta samtala bastu कर्मणा में मगता त्यास ख्रिस्तात आमच्या सम्या marifat amen महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसा आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसा आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या विचारक सर्गिंच्या देन मकालेला तुझे देन तुझी मोदूस वडाय मका राखण समान सले आमेन सस्न सविष्यो दितांका निरंतर प्रकाश चेरबकोदे समाधान विषय घेऊन आमेन सत्मंतान देवा सरपवेदरा बापा सदानी संसाराच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता तुझ्या एकलाच पुता आमच्या समेत सोपवित्र गर्भे संबलो अंकार मुलीत जन्मलो हंसपले ते कसले ताका प्रसाद जोडलो तो मेलो आणि तकान केपेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांतलो परतून जीवन जालो स्वर्गात चढलो सर पदवीधरा देवा बापाच्या उजव्या बसला तेंतान जिव्या मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सत्मंता पवित्र कथोलिक पवित्र भक्तांचो एकता पत्कांचे बक्षणे कुडीचे जीवन ससनाचे जिवे आमेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी तू संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मोगूस आणि आमकां ताळ्यान पडून दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीत शेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीत शेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीत शेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन एक गडीभर डोळे आमचे दंप्या आयच्या ह्या वरत्या बागी दिसा खातीर सुमयाक आमी अर्गां दिवया आज आमी प्रत्येक जावन भगवंत ओंकार मोरी एलिझाबेथेक भेटले फेस्त आमी आचरण करता वय कशें ती मोरी एलिझाबेथ प्रसूत आसा म्हूण कळ्ळेंच आपल्या 4 वंटी भितर बसनासतना दवादवी आपल्या मावशे भयणीक मेळोवन गेली आणि एक सडवंदाराची आवय वचून मेळटा आसतना कितलें वर्तें एक अजाप थंयसर घडलें आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून देवाची स्तुती गावंक लागली आज आमकां देवान उरतो अवकाश दिला आमच्या जिणेन जावं पुरो साबार अवकाश मेळ्ळ्यात असलेस आज आमी एक घडीभर आमच्या जिविताचेर नदर आमी घालया देवान आमकां बरो वेळ दिला बरो अवकाश दिला हो अवकाश हांवें बऱ्या कामा खातीर गळचे लागीं या अवकाश आसोनी हांव कोणाची कुमक करूंक वचनासतना हांव घरास बसल्यांगी ही घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया कशें मोरी आपलो टायम काण घेवन ते एलिझाबेथेक भेटोवंक गेली तशेंच आज आमच्या जिवितांत देवान आमकां हो दिल्ला वेळ खळसूंक जाय आसली सर कृपा आमी ते मोरये मार्फत आज मागून घेवया हो म्हयनो आमी मोरयेक समर्पण दिल्लो आसता आयच्या क्रियेच्या दिसा आमी आसा
ह्या सगळ्या महिन्यात मोरी आमच्या संगतास असून तिच्या संगता तेरसाचे मुक्तीपण भेटोंक आमकां फावो केला. आणि या मुरग्या मरिफात आम्ही मागता असताना जे कितें आम्ही मागला ते हर एक आमकां आज फावो जाला आणि आमच्या मागण्याक कान दिल्यात. आज आम्ही वरती बगी जावन आसा. आज परत एक पुढच्या शनिवाराच्या दिसा बसून हांगासर मॉर्निंग मन्ना मागण्याक सांगाता मेळून आम्ही आज मागता असताना जे कितें आमचे विनवणे आज आसात, जे कितें आमचे आशा आसा, जे कितें आम्ही आज मागोंक वेता, कोणा खातीर मागता ते हर एक आज सुमयाच्या पांयांतळा आम्ही दवरया. खंडीत जावन ती मोरी आज आमच्या मागण्याक परत एक पुढचे कान दितली. आज ते फेस्त संभ्रम करता असताना आमच्या जिवितांत ती आज फेस्तसो एक दर्तो संभ्रम जातलो. तर देवान आमकां दिल्ल्या ह्या उरत्या दिसा खातीर, देवान आमचेर घाल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर, देव आमकां हर एका मेटामेटांनी ताणें राखल्या खातीर, आमच्या मागण्याक हर एका मागण्याक ताणें कान दिल्ल्या खातीर त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया. आज या शनिवाराच्या दिसा सकाळी पुढे उठून सकाळी पुढे मिसाच्या बलिदानाक पात्र घेऊन आज परत एक पुढच्या मॉर्निंग मन्ना मागण्याक ताणें आमकां एकठांय केला. मी बगी जावन आसा. तर आमी आमच्या मायक आमी अनम्यूट करया. देवान दिल्ल्या ह्या उरत्या दिसा खातीर, देवान आमचेर ओतल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर ताका आमी एका काळजांत अर्घ्य दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमयांची सू होय पुत्र दीस तुवें आमकां आज फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ्य दिता. सुमयांची सू आज मोरी एलिझाबेथेक भेटलें ते फेस्त आमी संभ्रम करता आसतना सुमयांची सू आमच्या जिवितांत ती सुमयांची सू असलेच अवकाश सभार दिलाय. सुमयांची सू चांद असल्यांक मेळम दुबळ्या धाकट्यांक आमचो कुमकेचो आदार दिवंक सुमयांची सू आणि आमचो वेळ आमी हेरांक दिवंक तू आज आमकां उलो दिता आसतना सुमयांची सू आमच्या जिवितांतलो हो टायम आमी हेरांक दिवन आमचे तावन कितें म्हणी बरेपणाक दिवंक जाय ती कृपा आमी मागून घेवया. सुमी आज आमच्या सांगातास रावन आमच्या हर एका मागण्याक तो आज कान दितली. हर एक आमचे मागणे तो आयकतलो आणि हर एकाक तो आयकतलो म्हण घेवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घ तुका सुमयांची सू होगलाक तुका सुमयांची सू महिमा तुका सुमयांची सू मान तुका सुमयांची सू आराधना तुका सुमयांची सू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू, 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 जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घ तुका जेसू होगलाक तुका जेसू महिमा तुका जेसू मान तुका जेसू आराधना तुका जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेसू, 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 जेसू. आमचे आमी कुटुंब सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. आज आमी आशिर्वाद मागून घेवया आमच्या कुटुंबाचेर. सांग पुरो आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा सांग पुरो. सबार कुटुंब आज बेसांस जाल्यान गो बायल्यामध्ये समाधान ना. गो बायल्यामध्ये दैवसाक अप्लाय करूंक बेते आसात. सांग पुरो भुरग्यांक समाधान ना थंयसर असले हर एक कुटुंबा समर्पण दिवया. सबार जाण आमल पियोण्या मरिफात अनामिक चेडवां आज बली जाते आसात. काजाराच्या सक्रामेंतान ती आज कश्टाते आसात. थंयसर आज सुमयाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आज सुमिताचो आशिर्वाद संपूर्ण तरान आमच्या कुटुंबाचेर देवून घालून दे. आमच्या कुटुंबात उणेपण आसले ते सुमयाच्या आशिर्वादाने आज भरून दे. आमी काम करची सुवात सुमयाच्या आशिर्वादाने भरून दे. आमी रावसो हो गांव हांगासर आशिर्वादा वयर आशिर्वादा येऊन दे. बंद जाल्ले प्रोजेक्टां परत जेजूच्या नांवान ओपन जावन दे. जे खंयसर आमकां आज उणेपण भोगते आसा ते कितें आमी कश्टांत आसा खंयच्या समस्यांत आमी आसा हर एक सुमयाच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. आनी सुमयाचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमी रावच्या ह्या कंट्रीचेर आमच्या देशाचेर हर एकल्याचेर आमी काम करचे सुवातेचेर आमी कोणा कडेन उलोवंक वेता खंयच्या कामाक आज वेता खंयचें काम ते जावं पुरो हर एका त्या कामाचेर सुमयाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सुमिताच्या आशिर्वादाचे भंडारास घेवन आमी हर एकल्यांक आशिर्वादाने बरोवन दे म्हणून या देवाचे उतर 3 फावटी आमी रिपीट करया.
निर्गमन 23 निर्गमन 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या सर्वेस्परा तुमच्या स्तुती देवाची करची स्तुती करची आणि हांव आणि हांव तुमच्या तुमच्या कानाचेर उदकाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाचिडा पिडाचिडा तुमच्या तुमच्या तावन पयस तावन पयस करतलो. करतलो. एक्सोडस एक्सोडस 23:25 तुम्ही तुम्ही सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुमच्या तुमच्या देवाची देवाची मात्र मात्र स्तुती स्तुती करची करची आणि आणि हांव हांव तुमच्या तुमच्या गणाचेर गणाचेर आणि आणि उदकाचेर बसो उदकाचेर आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो आणि आणि पिडाचिडा पिडाचिडा तुमच्या तुमच्या तावन तावन पयस पयस करतलो. करतलो. एक्सोडस एक्सोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची देवाची मात्र मात्र स्तुती स्तुती करची करची आणि आणि हांव हांव तुमच्या तुमच्या गणाचेर गणाचेर आणि उदकाचेर बसो आशीर्वाद घालतलो आणि आणि पिडाचिडा पिडाचिडा तुमच्या तुमच्या तावन तावन पयस पयस करतलो. करतलो. एक्सोडस 23 नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्री आंबितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशी चेंजीस भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा भक्तियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दुसऱ्या कानात आम्ही समर्पण देऊया आमचे हर एक समस्ये. आज प्रत्येक तरान काम नसतले एक समस्या हर एक लोकांक दोस्ते असा. सबार जण आज काम नसताना कामाच्या सोदण्यार असतात. सेविकांन येऊन हर एक ऑफिसाच्या पटल्यान ऑफिसाक वते असतात आणि एका कामाच्या कॉला खातीर ते राखोन असतात. सोम्या असल्या भाऊ भयणीचे तुझो आशीर्वाद घाल सोम्या, कित्याक तू आमकां आमचो दीस पडतो ग्रास सदांच दिताय म्हण तुवें बसयलाय सोम्या. सबार जाणांक कामाकडे सांभाळ होल्ड केला, इंडेमनिटीक राखोन असतात ते. हर एक समस्या तुझ्या हातात आम्ही समर्पण दिता सोम्या. सबार जाणांक विजाचे समस्या आसा सोम्या. पेपर डॉक्युमेंटेशना खातीर ते दिल्ले ते जाय नासतना विजा मारी नासतना ते कस्तांत आसात. सबार जाणांक एम्प्लॉयराला फसोवन केस घालून ती केसीच्या फाटल्यान आसात आनी झुजोन आसात सोम्या हर एक समस्ये तू जाणा आसाय सोम्या. तू आमकां रसयलोय सोम्या आनी तुजेंच उतर म्हणटा कोणच दुबळो तुमच्या मध्ये आसचो ना म्हणून. वय सोम्या आमी आमच्या पोटाच्या ग्रासा खातीर ह्या गांवाक येवन कामाक हांगा आसता आसतना सोम्या आमी आज काम नासतना विजा नासतना भायर भितर वचोंक जाय नासतना सोम्या आज आमी कश्टोन आसाव सोम्या. कित्याक तुजें उतर म्हणटा सोम्या सर्वेस्पर आपल्या परचेक नीट करून दिता, आपल्या सेवकाचे ताचे सुरसुरे बगतात म्हणून. आज सोम्या ही तुजी भुरगीं लालेवन तुजे लागीं मागता सोम्या. मागता आसतना आमचे तुका खंडीत जावन आज सुरसुरे बगोवन तू आमच्या गरजाक आज पावतलोय म्हणे पातयेता सोम्या. तशें सबार सडा सिव्हिल आयडीचे एड्रेस चेंजा खातीर राखोन आसात आनी सबार सणाक फ्लॅटां वेकेट करूंक सांगल्यात आनी नव्या फ्लॅटांक ती सोदून आसात सोम्या. कसलीय समस्या असल्यार ती आज तुजे मुखार दवरता आसतना सोम्या हर एका समस्याक सोम्या तू आज खान दिवन आमच्या खातीर आज तू झुजून आमकां नीत करून दी म्हणून देवाची उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. Deuteronomy 15:14 तुमचे मध्ये कोणच दुबळो असताना सर्वस्पर तुझे दायज करून तुझे आदेश त्या त्या दिवसांत तो दिवशी तुझेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 15:4 तुमचे मध्ये तुमच्यामध्ये कोणच दुबळो असताना सर्वस्पर तुझे दायज करून तुझे आदेश दिता त्या देशात तुझेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy Deuteronomy 15:15 तुमच्यामध्ये कोणच दुबळो तुमचे मध्ये असताना कोणच दुबळो असताना सर्वस्पर तुझे दायज करून दिता त्या देशात तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. नबान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशी चेंजीस आम्हा भक्तियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या तिसऱ्या काळात आम्ही आमच्या सर भुरग्यांक युवातीक भेटून दिवया. प्रत्येक जावन आमची भुरगीं आज शिकून आसात, एग्जाम जाल्या रिजल्टाक वेट करन आसात. सबार जाणां एंट्रन्स एग्जाम आनी कसली वंसल्या शिकपा खातीर एग्जाम बरोवन आसात. ह्या भुरग्यांक सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. तसो जन्मयचो आत्मो त्या भुरग्यांक शिकोवन दिवन दी. तांणी खंयची वाट धरूंक आसा, खंयच्या वाटेर तांणी मुखार वचोंक आसा आनी खंयचो बेस विंसूंक आसा म्हणलें तांकां समा तो पवित्र गायड करून दी म्हणून मागया. सबार जाणां भुरगीं आज वायट वाट धरून आसात. सांग पुरो फ्रेंड्सांनी सांगिल्लें उतर आयकून आवय बापूयचें उतर आयकनासतना आज आनी वाट धरून ती चलोवन आसात. असल्या भुरग्यांक आमी सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. आवय बापूय कश्ट काडून त्या भुरग्यांक वागयत आसतना भुरग्यांनी त्या आवय बापूयचो मोग आवय बापूयनी केल्लो तो त्याग समजून बऱ्या तरान आवय बापूयक समजून काणयोंक जाय आसली जणवय त्या भुरग्यांक मेळोन दी म्हणून मागया. आज सबार जाणां भुरगीं भायल्या गांवाक वचोंक विजाक ट्राय करनासात. ह्या शिकपाच्या विजा खातीर या दिसल्या खंयच्याय विजा खातीर ट्राय करनासतना जे कितें ती आशेतात, जे कितें ती शिकोवंक मुखार वेते आसतात सुमी तांचेर आशीर्वाद घालून दी म्हणून मागया. सबार जाणां आमची भुरगीं आमचे तावन पयस आसून शिकोवन आसात. वय आवय बापूय तांच्या सांगाता नात, कोण खंडीत जावन सुमी ताचो दोळो त्या भुरग्यांचेर दवरून तांकां राखोवन दी.
तांणी कसलीच वायट वाट धर नासतना बऱ्या वाट्यान चलोंक जाय आसली सर करपा आमी मागया. आज साबार जाणां यंगस्टर्स रोप येवन आपलें जीवन विबाड करपी आसात. आपले साबार जाणां आज काजार अभ्यासाक एकवटूंक आसात. काजार अभ्यास ते विस्त आसतना सुमी तांकां फावो आसतले एका सांगातीन ते फावो करून दी म्हण मागया. तशेंच साबार जाणां युवक युवती आपले उंचले शिकपा खातीर ती कसलगी तयार करनासतना सुमी तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागया. साबार जाणां आज आवय बापूय एकसुरी आसात. भुरगीं तांकां पळयनात, भुरगीं तांचे कडेन उलयनात. असले आवय बापूयक ह्या सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी भुरग्यांनी आपले मन बदलून आपल्या आवय बापूय लागीं एकपोटान रावून आवय बापूयचो त्याग समजून तांचे कडेन मोगाचें उतर उलोवंक जाय आसली सर करपा तो सुमी आज तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. हर एक आमचे कडेन साबार जाणांनी मागूंक सांगला मुची भुरगीं आज आयकनात म्हाका, मुची भुरगीं वायट वाट धरनासात, मिसाक वचनात, मागणें करिनात म्हण सांगला. असल्या हर एका भुरग्यांक सुमी आज आपडू दी. सुमी ताचो पवित्र आत्मो तो तांचेर घालून दी. आमी ह्या पेंतेकोस्ताक आमी थाराय करनासतना तो पवित्र आत्मो त्या भुरग्यांक गायड करून दी. त्या पवित्र आत्म्याचे सत्तेन बरोवन ती हर एक मेट ती काडटा आसतना सुमी तांकां गायड करून दी म्हणून देवाचें उतर हर एक आमच्या भुरग्यांक सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण दिवन हें देवाचें उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 32:8 Psalm 32:8 हांव तुका शिकोवन हांव तुका दितलो, शिकोवन तुवें दितलो, धरून जायती वाट तुका तुवें धरूंक दाखयतलो. जायती वाट म्हजे तुका दोळे तुजेर दाखयतलो, दवरून तुका म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोल दितलो. Psalm 32 Psalm 32:8 हांव तुका शिकोवन शिकोवन दितलो, तुवें दितलो, धरून जायती वाट तुवें तुका धरूंक जायती दाखयतलो. वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे म्हजे तुजेर दोळे दवरून तुजेर तुका बोध दवरून तुका दितलो. बोध दितलो. Psalm Psalm 32:8 32:8 हांव तुका शिकोवन शिकोवन दितलो, दितलो, तुवें धरून धरूंक जायती जायती वाट वाट तुका तुका दाखयतलो. दाखयतलो, म्हजे दोळे आनी तुजेर म्हजे दवरून दोळे तुका तुजेर बोध दवरून तुका बोध दितलो. दितलो. नमान बरिये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो म्हजी वडली बरी देवाची प्रार्थना आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या चौथ्या काळात आम्ही समर्पण दिवया सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पसत आज साबार सणा भाव भयणींनी आमच्याकडे मागोवंक सांगला विविध रितीच्या पिडेनी ती आसात जावं पुरो प्रत्येक जावन आज ल्हानाक तशें व्हडांक कॅन्सर म्हणली पिडा आज वेडो घालून आसा. आज आमची ल्हान ल्हानशी भुरगीं आज कॅन्सराक वळख जाल्यान जावं पुरो आज किमोखान घेते आसात. सांगला डॉक्टरांनी 3rd स्टेज कॅन्सर 4th स्टेज कॅन्सर म्हणून आनी वखद जाला ना म्हणून सांगला. हे सांगिल्लें जावन आसा वयसांनी पूण आमकां रसल्लो आमचो वयसाचो वयस तो देव जावन आसा. ताच्या हातांत कितेंच असाध्य म्हणलें ना. ताचें एक उतर धाडल्यार पुरो पिडेस्तांक ते भलायकी मेळटली. आज तेंच उतर ह्या पिडेस्तांचेर पडोवन दी आनी खंयसर खंयच्या तरान खंयच्या पिडेंत आज कश्टून आसात गी ते हर एका पिडेस्तांक आज तें उतर पावोवन दी आनी ती गुण जावन दी म्हणून मागया. जावं पुरो कॅन्सर पिडा जावं पुरो स्टमक कॅन्सर जावं पुरो थ्रोट कॅन्सर जावं पुरो विविध रितीच्या कॅन्सरान ती आसा जावं पुरो साबार जाणांक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम पाय दूख आनी तकली फडाफड मायग्रेन अशे विविध रितीच्या पिड्यांत आसात आनी आमच्या कडेन साबार जाणांनी मागोवंक सांगला. हर एकल्यांचो आमी उडास काडया हर एकल्यांक ह्या वेळार सुमयाच्या पांयां तळा दवरया. जेन्ना दोग वा तेक म्हजे नवे सांगाता मेळोवन मागता आसतना सुमी थंयसर आचापां करतलो. आज आमी सांगाता मेळोवन ह्या पिडेस्तां खातीर मागता आसतना आज सुमी खंडीत जावन ह्या पिडेस्तांच्या जिविताचेर आचापां करतलो. जावं पुरो साबार जाणांनी आज ब्लड रिपोर्ट त्या खातीर राखोन आसात. जावं पुरो आज थोडी जाणां ब्लड टेस्ट दिवंक वेते आसात. कसलेंय ते जावं पुरो ब्लड टेस्ट आज खंडीत जावन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येतालो. कितेंच कॉम्प्लिकेशन्स नासतना तो रिपोर्ट नॉर्मल येवन आपल्या कुटुंबा सांगाता आनी समाधानेन माया मोगान जियोंक आज सुमी तांकां फावो करतलो म्हणून मागया. तशेंच आज आमी भेटोवन दिवया हर एका आमचे कडेन साबार पिटिशन आयल्यान विविध पिडे खातीर ह्या वेळार ते सुमयाच्या पांयां तळा आमी दवरया. मौन रिती सुमयाच्या पांयां तळा आमी दवरता आसतना सुमी आज आमच्या काळजाच्या यात्रेक तो जाणा आसा. खंडीत जावन आमी कोणा खातीर मागता ह्या वेळार तांकां सुटका मेळटली. जावं पुरो ती आस्पत्रेनी आसात जावं पुरो ती घरांनी आसात खंयसर ती आसात जावं पुरो देवाची ती गुण करची सकत आज ह्या वेळार देवून येतली. ताचेर ती आमोलीक रगत त्या पिडेस्तांचेर आज पडटले. कशें ते आरिगराक त्या 4 जाणां फ्रेंड्सांनी हाडून येताना जिसू त्या फ्रेंड्साचो भवर्त पळोवन तांकां गुण करता. आज तस आज आमी इतली जाणां ह्या पिडेस्तां खातीर मागता आसतना आज खंडीत जावन देव आमचो भवार्थ पळोवन हर एका पिडेस्तांक आज गुण करतलो. आज तो तांकां आपडतलो. आज तो आपडून दी. तशेंच साबार जाणां आज
ल्हान ल्हानशी भुरगीं इन्क्युबेटरांत आसात आनी जीवन आनी मरणामध्ये ती कश्टन आसात. असल्या भुरग्यांक आमी सुमयाच्या पांयां तळा दवरया. एकल्यान प्रेयर रिक्वेस्ट घाला ताका प्रेग्नन्सीन कॉम्प्लिकेशन्स आसा म्हणून खंडीत जावन देवान तसो गर्भ आपडलेलो जावन आसता आनी त्या गर्भांत देवान ते भुरग्यांक घाल्ले जावन आसता. खंडीत जावन कितेंच कॉम्प्लिकेशन्स नासतना ते भुरगे शाबीतान ह्या संवसाराक येवन दी आनी ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवन दी म्हणून मागया. तशेंच साबार जाणां एका भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवन आसात. काजार जावन साबार वर्सां जालीं भुरगे नासतना ती आज खंत काडनासात. आज खंडीत जावन कशे मोरी एलिझाबेथेक आज भेटता आसतना तिच्या कुशींतल्या बाळकान आज अंतोसान उडी मारले गी, तशेंच आज जी कोण भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवन आसात ती आज हर एकली आज आशिर्वादीत जावन दी म्हणून मागया. तशेंच तिचे कोणच्या गर्भात आज कॉम्प्लिकेशन आसा आज परत ती मोरी भेटता म्हणलो ताका अनुभव जावं दी आनी त्या गर्भांत आसले भुरगे आज उल्हासान उडी मारून दी आनी खंडीत जावन ते भुरगे ह्या संवसाराक येवन दी म्हणून हर एका पिडेस्तांक ह्या सुमयाच्या पांयां तळा दवन हे देवाचें उतर आमी 3 पोटी रिपीट करया. Psalm 107:20. आपले उतर दडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासंतो ताणें निवारलो. Psalm 107:20. आपले उतर दडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासंतो ताणें निवारलो. Psalm 107:20. आपले उतर दडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासंतो ताणें निवारलो. बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशी चेंजीस जो हे अकरेच्या कणान आमी समर्पण दिव्या आमची पवित्र सभा. आमच्या पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या पापा लिओ सौदावाक ताची ही नवी जबाबदारी ताणें बऱ्या तरेन करूंक ताका पवित्र आत्म्याचे सत्तेन बरोवन दी आनी हर एक ताणें हाती घेतलें काम बऱ्या तरेन जावं सुमी ताका फावो करून दी म्हणून मागया. तशेंच मागया हर एका बिस्पां खातीर, कार्दिनाला खातीर, याजकां खातीर, धर्म भयण्यां खातीर हर एकल्यांक सुमयाच्या पांयां तळा दवरून मागया. प्रत्येक तरान आमी मागया आमची अब्बासियाची बंद जाल्लीं बेजमेंट्सां ती परत सुमयाच्या नांवान ओपन जावन दी आनी हांगाच्या लोकांक मागणे मिसा आराधना खातीर परत ती सुवात फावो करून दी म्हणून मागया. तशेंच प्रत्येक तरान आमी उडास काडया फादर सोचेन ताचो आज तो जल्माचो दीस आचरण करता आसतना साबार रितीचे अडखळी ताका येते आसात हांगा, पूण सुमी त्या हर एक अडखळ्यान ताका भायर काडून दी आनी ताका मुखलें ताच्या जिवितांत सुख संतोष ताका फावो करून दी म्हणून मागया. हर एक आमच्या प्रेयर मिटिंगा खातीर मागया. मुखल्या दिसांनी जावंक आसचे पेंतेकोस्ताची नायट विजील सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. ती नायट विजील करूंक येवच्या हर एका याजकाचेर थंयसर हजार जावच्या हर एका लोकांचेर सुमयाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सांगात आस आमच्या हर एक समस्ये जे खंयच्या कोणा खातीर आमी मागता म्हण आज बसयला, कोणा खातीर आमी आज मागूंक हांगासर बसल्या हर एक सुमयाच्या पांयां तळा आमी दवरया. सांग पुरो आज खंयची एका कामा खातीर आमी भायर वेते आसां सांग पुरो थंयसर सुमयाचें हजरपण आसूं दी. सुमी आमच्या कामास आमच्या की पयलें आमी जें कितें आमी आज करूंक म्हण वेता आमच्या की पयलें वचून सुमी तें पेपरार सायन करून दी, सुमी तें काम आज करून दी म्हणून मागया. आज प्रत्येक जणान मागया आमी एक फॅमिली आज प्रॉब्लेम्सार आसा, कुटुंबाच्या इश्यूंत आसा, घोव सोरोप येवन आज कुटुंबाचें तें देस्पोर जालां आनी एक ल्हानसो भुरगो आसा तें कुटुंब आज रडोन म्हणल्या बरी मागते आसा. त्या कुटुंबाक आज सुमयाच्या पांयां तळा आमी दवरया. खंडीत जावन त्या सुमी त्या कुटुंबांत आज वस्ती करून दी, सुमयाचे हजरपण त्या कुटुंबांत येवन दी आनी जे कितें स्टेप ते मुखार काणयांक वेतात थंयसर सुमयाचे हजरपण थंयसर आसूं दी म्हणून मागया. खंडीत जावन दोग्या तेक सांगता मेळून मागता आसतना सुमी आयकता म्हणा वय आज आमी हर एकली एका मनाची जावन त्या कुटुंबा खातीर आज मागता आसतना सुमी आज त्या कुटुंबांत आसार्यां करून दी म्हणून मागया. तशेंच एक भयण मागती आसा आपल्या भावाक आपल्या पुताक डिलिव्हरन्स मेळच्या खातीर खंडीत जावन तें कितें ताचे लागीं आज अडखळी आसात की ते हर एक अडखळी सुमी आज काडून दी आनी ताचें जिवीत बऱ्या तरेन मुखार व्हरूंक जाय आसलें सर करपा सुमी फावो करून दी म्हणून मागया. आज साबार जाणां जावंक पुरो आपलो जल्माचो दीस आचरण करतात, जावंक पुरो काजाराचो दीस आचरण करतात, हर एकल्याक आज सुमी आशिर्वादांनी भरून दी, तांचें जिवीत आज नंदनाचें जावन दी, सुख समृद्धीचें जिवीत जिवंक जाय आसलें सर करपा फावो करून दी म्हणून मागया. तशेंच संवसार आमी सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. संवसारार आयिल्लें शांतीचें वातावरण परत सुमयाच्या
येशूच्या नावान शांत जाऊन दे आणि हर एक राय बरे रास बरे एकामेका समाधानान राजी संधानान जिवंक असले सर कृपा आम्ही मागया आणि प्रत्येक जण या पेंतेकोस्ताच्या तयाऱ्या मस्त असताना तोच पवित्र आम्हा सर्वांक गाईड करून दे आम्ही जे किती काम करूंक आसा जी खंयची वाट आम्ही धरूंक आसा खंयसर आम्ही वसोंक आसा हर एक त्या पवित्र आत्मा आमकां गाईड कर आमच्या सांगातच त्या पवित्र आत्म्याक काण घेऊन आम्ही मुखारसन व्हरूंक जाय आसली सर कृपा तो सोमी फावो करून दी म्हणून हे देवाचें उतर आम्ही 3 पोटी रिपीट करया Jeremiah 1:10 Untung kani मोडून आस्करून कानी विबाडून बॅन बांधून निरोवून सगळ्या राष्ट्राचेर आणि राज्याचेर आजमादिका Jeremiah 1:10 ठिकाणी मोडून नाश करून कानी विबाडून नव्यान बंधू कानी रोवून त्या राष्ट्राचेर आणि राज्यांचेर आजम अधिकार दिता Jeremiah 1:10 ठिकाणी मोडून नाश करून कानी विबाडून आणि रोवून सगळ्या राष्ट्राचेर अधिकार राष्ट्राचेर आणि राज्यांचेर आजम अधिकार दिता बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू प्रत्येक तरान आम्ही मागया भाऊ फ्रान्सिस लोब खातीर आता मुखल्या एक वराच्या सेशन तो सलोन वरत असताना सुमी ताका पवित्र आत्म्यान बरोवन दी ताणें जें कितें टॉक तो दिता ते हर एकल्यांक आमच्या मतीक समजा सारखें वसोंक जाय आसली सर पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या बाबाचेर आमी मागून घेवया हालेलुया 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 हालेलुया